आयज नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय आसा एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण. मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पालतालो. एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव बेश्टी सादी आनी पोलकी उतरां न्हय, पूण ती खरेपणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडलोली दिसतात. एकचार म्हणल्यार सामान्य वांटप वो सगल्यांक वांटेकार जावंक मेळटा. हातूंत भावपण भागेलीपण दिसून येता. भागीदार जावंक म्हणल्यार तुका आनी म्हाका सगल्यांक वांटो आसा. मिसांव म्हणल्यार मुखार सरप आनी धाडलोलो जावप. ती वाट कशी ती ताकूंक आमकां सगल्यांक खेरीत आपोवणें आसा. आमकांच विसरून आमी आमचे इगोर्जे भायर सरून आमच्यो चाली रिती, आमच्यो फुटी आनी वेगळोचाराची वागणूक, आमच्यो बोडायो आनी जबरदस्त्यो, द्वेस आनी हिंसा नपयत करूंक वावरूंक जाय. मानेवंत आग्नेल पिलाचे संस्थेच्या वांगड्यां मदें समुदायिक जिवीत जियेलो आनी सगल्यांक एक नमुनो जालो. मिशनरी पाद्री जावन ताणें बागेलीपणाच्या मनान आनी आपल्या लोकांच्या बागेलीपणान सेवा केली. तो आपल्या कार्याक लागलोलो जावन प्रेरणीक शेरमाव करपी, खुमसारां आयकुपी आनी आत्मीक मार्गदर्शन दिवपी जावन सगल्यांची सेवा केली. ह्या सगल्या आपल्या सेवेच्या कामान तो देवाची खुशी करूंक वावुरलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा. दिनवासनेचे मीस मॉरी डायस बाती. फामिलीक बरी भलायकी मागता कायतानो सोजा सांताक्रूज. दिनवासनेचे मीस एलेक्स आनी शर्मिला वाज पोरवोरी. जेन्सिया बरी भलायकी मागता मालविदा सांताक्रूज. पेरपेत फेर्नांदीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आग्नेल फेर्नांदीस जुवारी. फ्रांसिस्को आनी बर्नेडिना पिरीज बरी भलायकी मागता सिबल गोन्साल्वीस मांदूर. दिनवासनेचे मीस डॅरिक रॉड्रिगीस आरुसी. लग्ना दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी तशेंच देवाची बेसावां मागता अरविंद आनी सेल्मा आंतांव चांदोर. फामिलीक बरी भलायकी मागता आंतोन जुआंव फेर्नांदीस माजोर्डा. ड्वेन डिकॉस्टा बरी भलायकी आनी बरी नोकरी मागता इजाबेल डिनीस डॉना पावला. मानेवंत आग्नेलाचे मोजोतीन वेरोन पिरीज पिडेंतलो पेकवणी आनी बरी भलायकी मागता एशवर्ड फेर्नांदीस सांताक्रूज. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कार्मिन ऑलिवेरा. फामिलीक बरी भलायकी मागता रेमिगियो फेर्नांदीस वेर्ना. सिबल आनी डायना बरी भलायकी आनी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता सेझर मेंडीस पोरवोरी. दिनवासनेचे मीस वॉल्टर आनी सामांता जुवारी. दिनवासनेचे मीस फ्रेडी सेलीन आनी सेलीन डिसोजा आनी ताची फामील जुवारी. दिनवासनेचे मीस जॉनथन आनी जोस्वेल मिरांडा बेतलबाती. सगलीं आमी उबी रावया.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार मिसांव आनी सहभागिल्लीपण फिक्रीन पाळपी. आमच्या समाजांत कितल्यो फुटी आनी वेगळोचार आसुनूय कसलीच भिरांत दवरिनासतना पवित्र सोबेंत आनी संवसारांत एकचार मिसांव आनी सहभागिल्लेपण हाचो संस्कार जोडूंक एकवटा खातीर वावरूंक आमकां आपयल्यात. हें कार्य आमी शारातीक पावूंक देवाची कृपा मागुया. आज दर परगटणेच्या वावरा खातीर वो मिसांवां खातीर भेटयलोल्या दिसा दर परगटणेच्या वावरांत दर एका क्रिस्ती भाव भयणी मिसळ जावंक आनी मिशनरी वावर नेटान फुडें व्हरूंक देवाची मोजत ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत आमी मागुया. आनी जेन्ना आमी आमच्या फामिलींनी आमच्या वाठारांत आमचे पवित्र सभेंत एकचारांत मिसावांत आनी सहभागिलीपणांत जिवंक नात हाचे आनी हेरां पातकांचे दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी भोगसणे मागुया. आनी सगळीं दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. देवा आमच्या सोरवणारा सगळ्या मनशाक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी सोमेस्तांनी तारण सोडलेलें तुका जाय. लोवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शिव वर्तमान पोरगोट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकटयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान गोट केल्ली तुजी पोरसां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं सोकोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. मोठी हुसोद जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, बाबा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी कालसा वळखता त्या देवान आमकां दिलो तसोच तांकांय पवित्र आत्मा दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची कालसां नितोल करून आमचे आनी तांचे मोदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान
न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशा मोदें केल्ल्या सगल्या खुणांची आनी विस्मितांची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, मोशें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशा मदली एक पोरसां सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिम्यावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घोट्टाणांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सोर राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांत हांव हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटूच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्या देवांक भेटोवन भोश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजोळपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूर्त परगटपी आदल्या काळार थावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सगल्या पोरसांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मिता. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरसांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक कळोयात देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गाराक सगलीं उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या जेजून आपला आशिसांक म्हळे जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाचो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी मानिवंत आग्नेल जिवितांत एकचार मिसांव आनी सहभागेलीपण फिकिरीन पाळटालो हो विशयाचेर आमी नियाळ करता. आनी एक प्रश्न म्हज्या मनांत जेन्ना तयार करतालो तें पाद आग्नेलान आपल्या जिवितांत हे मिसांव हो एकचार आनी सहभागेलीपण कित्याचेर आदारून सारलें काय. आपल्या गवळीक वावरांत आपल्या मिसांवांत कशे भाशेन ताणें पाडलें काय. आनी एकूच जबाब म्हज्या मनांत येता. ताणें देवाच्या उतराचेर आपलें जिवीत स्थापलें. देवाचें उतर कितें सांगता तें आयकून ताचेर नियाळ करून ताणें तें उतर आपणावून आपल्या मिसांवांत आनी गवळीक वावरांत तें पाडलें. आनी खेरीत भाशेन घोडेक ताणें आयचें पयलें वाचलां आसतलें. धर्मदुताचो इतिहास हाचो 15वो आवेस्वर आयचें पयलें वाचप. आनी पयल्या वाचपांत आमी एक व्हडलो प्रश्न पयले पवित्र सभेंत आसलो. आनी हो प्रश्न म्हणटा तो कसलो. आमी जाणाव इतिहास आमकां गवाय आसा. पयले क्रिस्तांव जे आसले ते जोबोर जुदेव आसले. जुदेव जाणी आपलो धर्म बदलून तांणी क्रिस्ताची शिकवण आपणायलोली. आनी ते चिंताले, ते म्हणटाले की जर तर तूं क्रिस्तांव जावंक सोदताय जाल्यार तुमी सुन्नत करूंक जाय. सुन्नत करून तुमी देवाचें राज्यान तुमी भागीदार जातल्यात. पूण घडटा तें अशें जेन्ना पेद्रू, पावलू आनी दुसरे सीस दुसऱ्या वाठारांत परदेसांनी देवाचें उतर परगटूंक गेले तेन्ना थंयसर चडशे जुदेव नासले पूण दुसऱ्या धर्माचे लोक आसले. आनी जेन्ना हो दुसरो लोक देवाचें उतर जेजूचें शिव वर्तमान आयकतात तीं जेजूचेर भावार्थ दवरतात. आनी आतां घडटा तें अशें तांचे मोदें वाद विवाद जाता, भासाभास जाता. आमी जुदेव न्हय तर आमी सुन्नत कित्याक करूंक जाय. वाय शूड वी बी सर्कमसायज्ड. आनी हो व्हडलो प्रश्न तांचे भितर सरता. आनी आतां हो सुटावो करूंक बागेवन पावल बार्नबास जेरुजाल्या शारांत येतात. सगळे शिसां बरोबर आनी सगळे वडील जे आसात क्रिस्ती धर्माचे वडील आसात ते एक बसका करतात. पयली परिशद ती क्रिस्ती सभेची. आनी हो प्रश्न ते मुखार घालतात. आनी हो प्रश्न म्हणजे तूं क्रिस्तांव जातलो जाल्यार तुका सर्गीचें राज फावो जातलें जाल्यार तुवें सुन्नत करूंक जाय. शूड यू बी सर्कमसायज्ड टू बी अ क्रिस्टियन एंड टू एंटर इटर्नल लायफ. हातूंत दोन पंगड आसले. एक म्हणटाले ओय आनी दुसरे म्हणटाले ना. आनी ही सगळींच भासाभास करतात. आनी हो प्रश्न ताणें जेरुजालेम शारांत मुखार परिशोधीन कित्याक काडलो काय. कित्याक ताणें पळयलें की जो एकचार आमचे पवित्र समेत ना. आतां दोन पंगड जाल्यात. एक पंगड म्हणटा सुन्नत करूंक जाय, दुसरो पंगड म्हणटा ना.
आमी करूंक नाका कित्याक आमी जेजूचेर बावाट दवरतात आनी हो वेगळो चार आसा देखून हो एक चार कम्युनियन जो आयचो विशय जावन आसा कम्युनियन ना देखून हो एक चार परतून हाडूंक हो प्रोश ती मुखार दवरतात आनी ताचेर भासाभास करतात एक पंगडाक भायर दवरिनात पूण दोनूय पंगड एक फिरगोस सोबा कशी ती एक जावन हाचेर भासाभास ती करतात आनी कित्याक म्हणून प्रितीच्या भावा भयणीनो कित्याक म्हणून आयज ती एकचार बाळगितात कित्याक म्हणून ती सोदतात की आमचे मदें वाद विवाद आसा हो एकचार आमी कित्याक खंयचे बुनयादीचेर बांदलेलो आसा बागयोंत पावलू अशें म्हणटा बागयोंत पेद्रू उठोन अशें म्हणटा भावार्था वरवीं तांची काळजां नितोळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर देवान करूंक ना बागयोन पेद्रू तांकां उगडास करता तुमी कास्टम रिती रिवाज हाचेर न्हय पूण तुमी जेजूचेर बावाट दवरतात म्हणून तुमी एक पवित्र सभा जावन आसात एक क्रिस्ती पवित्र सभा जावन आसात आनी हे बावार्थाचे बुनयादीचेर तुमची ही पवित्र आमची ही पवित्र सभा बांदलेली आसा आनी जर तर प्रितीच्या भावा भयणीनो आमच्याय फामिलींत आमच्याय समाजांत आमचेय फिरगोजेंत कसलोच वेगळोचार कसलोच वाद विवाद कसलेच प्रश्न आसात जाल्यार आमी पयले सुवातेर हो एकचार जर तर पयस आसा जाल्यार आमी एकूच मनान दवरूंक जाय आमी जेजूचेर बावाट दवरतात देखून हेच पवित्र सभेची वांगडी आमी जावन आसात न्हय म्हूण पादविकाराक लागून न्हय म्हणून आमच्या कुराक लागून न्हय म्हणून आमी PPCचे मेंबर आमी वडील वा कसलेच पंगडाक आमी ताचे वांगडी देखून ना आमी फकत जेजूचेर बावाट दवरतात देखून आमी एकठांय जावन आसात दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भावा भयणीनो आमी मानून घेवंक जाय आमी मानून घेवंक जाय जर तर आमचे भितर हो वाद विवाद आसा तो आमी मानून घेवंक जाय वी शूड एक्सेप्ट जर तर आमी हो मानून घेनात आमकां कसलोच आदार मेळचो ना पयले पवित्र सभेन तांचे मदीं हो प्रश्न आसा हो वाद विवाद आसा म्हणून मानून घेतलें ताकाच लागून ती एकठांय जावन हो एकचार परतून हाडूंक ती बसका घेवन एक परिशदेक बसली आनी ताचो हाल ताचो कितें जबाब जातलो तें ताणें सोदून काडलो दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणो एकचार मिसांव जेन्ना आमी हो भावार्थाचेर बुनयाद आमी बांदून हाडटा हो एकचार जर तर आमचे फामिलींत आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत आसा जाल्यार तेन्नाच आमी मिसांव हो देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक परगटूंक जाता जर तर आमचेच भितर हो वाद विवाद डिविजन आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सुटका दुसऱ्यांक एकचार वा दुसऱ्यांक हो जेजूचें उतर कशे भाशेन परगटूंक जातलें काय आमचे भितर भितरच्या भाव भयणीनो आमचे गोंयचे पवित्र सभेन आमकां सगळेंच आयतें कशें मेवलां 40 आनी 50 वर्सांचो आमची भावार्थ आमी म्हणटा जायत्या वर्सांचो भावार्थ आमचो पूण हो आमचो भावार्थ खोल आसा काय आमच्या फामिली वा आमच्या गोवळीक वावरांत जेन्ना आमचे भितर वाद विवाद जाता आमकां जायतेंच पर्सिक्युशन कशें मेळना पूण जेन्ना मिसावांत आमी वावर करता तेन्ना मिसावांत आमी पळयता तेन्ना आमच्या धर्माक लागून आमकां जायतेच पिडापीड भोगचे पडटात आनी तेन्ना आमकां गमन येता जेन्ना आमचे भितरलो हो एकचार ना जाल्यार हो भावार्थ ना जाल्यार आमचे भितर एक फुटयो पडोंक सोदतात एकचाराचेरूच भावार्थाचेरूच बांदून आमी मिसांव करूंक जाता आनी तिसरे सुवातेर सहभागेलीपण हें मिसांव कोणाचें एकल्या पाद्रीचें ओ माद्रीचें ओ बिस्पाचें न्हय पूण हें मिसांव जावन आसा सगल्यांचें सहभागेलीपणान लौकीक तशीच मोटवाशी तशीच पाद्री माद्री सगल्यांचो अभावर आमी सहभागेलीपणान हें आमंत्रण आमकां जण एकल्याक पवित्र सभा दिता आनी जेन्ना आमी हें मानून घेता तेन्नाच आमी हो एकचार
भावार्थ आमी बांदूंक शकतले. मानिवंत आग्नेलान प्रितीच्या भाव भयणीनो आपल्या जिवितांत होच एक चार, हेंच मिसांव, हेंच सहभागेलीपण ताणें पाळलें. आमी ताची एक गोडणी आमी जाणाव. गोडणी म्हणटा ती जेन्ना एक दीस कुमटाचो मिसांवांत वावर करतालो तेन्ना रातच्या वेळार कांय बेबदे येवन ताचे लागीं अकावंट्स मागूंक लागले. ते म्हणूंक लागले, आमकां तूं भायलो, तूं हांगासर कितें करताय? ही आमची फिरगोस, आमकां सगळेच हो हिसाब किताब आमकां जाय. आनी मानिवंत आग्नेल तांकां म्हणटा, येयात, हांव जाणा ही फिरगोस तुमची, तुमी हो एकचार ह्या पवित्र सभेचो, येयात बसात. तो म्हणना तुमी पिवन आयल्यात, हे वेळार कित्याक तुमी हांगासर आयल्यात, सकाळची यात ना. तो तांकां आपयता, बसयता आनी तांकां सगळो हिशोब किताब तांकां दिता. आनी ते रागान आयलेले ते आतां दोयाळपणीन मोगाळ मानिवंत आग्नेलाचें जिवीत पळयोवन ते परतून ते वेतात. आयज होच उलो मानिवंत आग्नेल आमकां जण एकल्याक दिता. हो एकचार, हो मिसांव, हें सहभागिलीपण आमच्यान कशे भाशेन पाळूंक जाता काय? पयले सुवातेर जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रश्न आसतात तेन्ना, आमचे भावार्थाचेर वयर प्रश्न आसतात तेन्ना, आनी आमी जर तर प्रश्न सुटावो करूंक सोदतात जाल्यार, ही बसका जर तर परिशोध आमी करूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर आमी उक्तें काळीज घेवन आनी उक्तें मन घेवन आमी बसूंक जाय. वी शूड नॉट गो विथ अ प्रेजुडिस्ड हार्ट. तो वसलो, तो तसलो, तांकां बोटां दाखोवन ताचें तिकोण करून आमी बसल्यार आमचे प्रश्न जे आसात, भावार्थाचेर उपलासलेले प्रश्न जे आसात, ते केन्नाच सुटावे जावचे नात. तर पयले सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी उक्तें काळीज घेवन आनी उक्तें मन घेवन आमी कसलेच प्रश्नाक फुडो करूंक जाय. आनी दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे परिशोदेक हे प्रश्न घेवंक, हाल घेवंक बसतात तेन्ना आमी कसलोच उपाय सोदून काडूंक जाय. वी शूड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम, बट वी शूड एड अ सोल्युशन टू द प्रॉब्लम. आमी एक उपाय मुखार दवरूंक जाय. न्हय म्हणून ह्या प्रश्नाक आनीक एक प्रश्न कसो उबो करूंक जाय. आनी जेन्ना आमचें काळीज आनी मन उक्तें आसतलें तेन्नाच आमी आमच्या जिवितान ह्या प्रश्नाक आमी हो सुटावो करूंक आमच्यान जबाब दिवंक जातलो. आनी तिसरें म्हणल्यार आयच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा, म्हज्या मोगान रावात. आनी जर तर तुमी म्हज्या मोगान रावतल्यात जाल्यार तुमी म्हजे शिस म्हूण दाखयतल्यात. सगळेंच हो एकचार, हे मिसांव, हे सहभागिलीपण एकूच उतरान आमी म्हणूंक जाता, मोग. जर तर आमचे भितर मोग आसा, कसलेच प्रश्नाक, कसलेच आटेबिटे, कसलोच वाद विवाद, भासाभास आमच्या पवित्र सभेन जाता जाल्यार ते मोगानूच सुटोवंक जातात. न्हय म्हणून कायदे पाळून, पूण गवळी भाशेन एक पास्टर कसो, एक जेजूच्या काळजाचेर आदारून आमी फुडारी कशी ह्या प्रश्नांक आमच्यान जबाब दिवंक जाता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, पाद आग्नेलाचे मोजतीन आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना प्रश्न येतात, आमी म्हणटात पवित्र सभेंतूच प्रश्न आसात. न्हय, ना प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे फॅमिलींत प्रश्न आसात. आमचे फॅमिलींत हो धाकटो सिनड कसो, जायते फावटी पाय म्हणटा हें सारकें ना, माय म्हणटा हें सारकें ना, भुरगीं म्हणटात ना हांव कोण शिकलोलीं, आमकां सगळ्यांच खबर आसा. आमी कोणाकूच आयकोनात. आमचेंच वाद्याचें कशें, आय एम रायट, आमी दुसऱ्यांक आयकोना. ओके, उक्तें काळीज घेवन आमी आमच्या फॅमिलींत पयले सुवातेर आमी आयकूंक जाय. जर तर आमचे फॅमिलींत हो एकचार आसा, हो कम्युनियन आसा, तेन्नाच आमी हो भावार्थ आमच्या वाठारांत, आमचे पवित्र सभेन आमी वांटूंक जातलो. तो पाद आग्नेलाचे मोजतीन प्रितीच्या भाव भयणीनो, होच एकचार, हेंच मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आनी एक कशी न्हय पूण सहभागिलीपणान एक कुटुंब कसो फुडें व्हरूंक पाद आग्नेलाचे मोजतीन ह्या मिसान जण एकल्याक आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी आमच्या काळजाची मागणी देवा मुखार उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन एकचार मिसाव आनी सहभागिलीपण पाळून आमचे पवित्र सभेक बोलवंत समुदाय करूंक उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आयच्या दिसा आमी मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार मिसाव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पाळपी ह्या विशयाचेर नियाळटाव. ताचें जिवीत आमकां प्रेरणा दिवूंक पावूंक आनी आमी एकचारान आनी सहभागिलीपणान धर्म परगटणेचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे फिरगोजेंत आनी समुदायात जियेतल्या भावार्थ्या पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावार्थाची मुल्यां कुशेमोनान आपणावंक आनी अर्थाबरीत क्रिस्ती जिविता वरवीं सामान्य बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री व मोटवाशी जावंक फुडें सरतल्या सगळ्या तरणाट्यांनी आपली आकारणी सुफळायेन करून भाग्यवंत यादनीक व मोटवाशी आनी हुर्बेवंत मिशोनार ते जावंक बापा लागीं मागुया. मिसाचे बेटेंत वांटो घेतली सगळीं तशेंच कश्ट त्रासांक व पिडेक लागून निराशी जालोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जिवोवंक मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मागुया. प्रितीच्या बापा भावार्थांनी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या भावार्थाक उपकार जाल्यार ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Vivi
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें हें बलिदान सोर परवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान बरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी भोवत सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन. दयाल बापा, तुज्या पुतान सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलोय. ताचे वरवीं तुजी बासावणी कोरी जावं. ओदें दितावन ओस्तोमते पर्यान राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकानशेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर परवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजे इश्टागोत सोडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेंत घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच तीं संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसवार कर्तुत्वांनी तुजे जाणवाय वाकाणच्याक तुर्ण तांकां तूं पर्जा करून आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतां सोर दोलबारा सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तो पवित्र, तोच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोंसोवचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco gut purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वांडो आनी ही सोडमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, फिलीप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेश्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पडूंक फावो कोर. आम्हा सोमेश्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये संगती, भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदूता सांत फ्रांसीस शावियर, सांत सुसेफास, सांत मदर तेरेसा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सस्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा बगूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. एकचार भावार्थाचेर बांदलेलो आसा आनी होच भावार्थ घेवन आमी मिसांव पाळटात आनी मिसांव जावन आसा हेच भावार्थाची साक्षी. हें सहभागिलीपणान करून ह्याच मागण्यांतल्यान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारल्यांक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वर्मंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरपुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माया मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटे. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटे दे आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटे दे आमकां शांती दी. हीच ती देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. जेजूक आमी सांगूंक या आमचे आवडे, आमचे प्रश्न कित भाशेन आमच्या जिवितांत एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव पाद्र आग्नेला भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी जिवचे खातीर थोड्यो घडयो उगीच रावया, दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं गोठाय मागुया. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संस्कारांत वाडत वचूंक ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्ले समर्पण जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमकां पळोवन इतल्या जाणांक ह्या सकाळच्या वेळार आमी खुशाल. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज आमचे मदें जायते आमचे गेस्ट प्रिस्ट्स आसात. तांकां आमी येवकार दिता आनी हे पवित्र मिसांत भाग घेवन आमचे पासत मागले म्हूण तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी पाद्रागलाचे मुजतीन देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. पिडेस्तांचेर मागणे दोरमिसा उपरांत इगोर्जेन जातले. एक नवी सिडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा उजवाडाक हाडलेली आसा. बँडस्टँडांत ती मेवतली. आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक भुरग्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेवची. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड बँडस्टँडाक विक्रेक आसा. आमी मागता तुमचे त्या इश्टानो ही बायबल डायरी दर एक कुटुंबांत व्हरची. सांजचे तेरसाच्या मागणे उपरांत दुसऱ्या दिसाचे वाचची, ताचेर नियाळ करचो आनी भाशेन देवाचे उतरांतल्यान वाडची म्हणून आमी तुमचे लागीं मागता. इश्टानो फाल्यां 17 सकाळचे 10:30 वरांचेर किरीत पिडेवंता पासत आमी दवरलेले आसा. मिसा पयलें पिडेस्तां खातीर कुमसारां आसतलीं. कुमसार करूंक जाय ताणें मातशें बेगीनूच आयल्यार बरें जातलें. पिडेस्तांक जाणट्यांक सोडूंक येतल्या मोटरांक माटवाशी येवंक मेवतले. हांगा व्हिलचॅराची सुविधा आसतली. मिसा उपरांत पवित्र साक्रामेंताची बुजवण, पवित्र तेलाची माखणी आनी डिलिव्हरन्स आसतलें. देंपारचे सुमार 12 हें सोंपतलें. मुखेल यादनीक पाद्री कायतान दोरादो पादविगार बिचोलीचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मी कार्यावळ चलयतलो. आमची केरीत मागणी तुमकां इश्टानो, तुमच्या जाणट्यांक हाडात. आमी फिरगोच्यानी वेतोच जायते जाणटे आमकां विचारतात, बाबा तूं पिलारचो, आनी होय म्हणल्यार म्हणटात तरणे पिरायेर आमी येतालीं बाबा, आतां जायना.
भलायकेक लागून जायना, पिरायेक लागून जायना. तुमी मागणी कोत्तात तेन्ना नव्यानाचे आमचोय उगडास करात. इश्टानो, फाल्यां किरीत भाशेन 10:30 वरांचे मीस तांचे पासून मातशें बेगीन आयल्यार बरें आसलें, कित्याक तांकां कुमसाराय आमी दवरलेली आसात. फाल्यां रातचे पाद्र आग्नेलाक मानिवंत आग्नेलाक सांत करुणा पासत मागूंक आनी आमचे ओत्मीक नवसरणीक फाल्यां रातचे 17 ह्या माटवांत नायट विचील आसतले. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता पर्यंत. हे विजील चलयतले ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुजेड्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड. यात आनी मागात म्हूण आमी तुमकां विनंती करता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी वचून आमकां आदार दिवचो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टानो, जायत्या जाणांनी ह्या पवित्र जाग्यार येवन देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज मावरा रावता युकेन कुंकळीची अशें सांगूंक लायता. आमी 2003 वर्साक लग्न जाल्लीं. एका वर्सा उपरांत आमकां दोतोरा उदेशी गमन आयलें की आमकां भुरगें जावपाचें ना, ट्रिटमेंट करचो पडटलो. मागीर आमी दोतोराचो ट्रिटमेंट सुरू केलो. एका म्हयन्या उपरांत गमून आयलें की ट्रिटमेंट फेल जालो. आनीक एक फावट आमी तोच ट्रिटमेंट करूंक येवजिले. पूण ट्रिटमेंट सुरू करचे आदीं म्हज्या घरकारान बोळसांत आसलेल्या मानिवंत आग्नेलाच्या मातीची पाकीट उगडून माती खायली आनी त्याच म्हयन्यांत हांव गोरवेस जाली. आनी उपरांत न्हय एकूच भुरगें, पूण म्हाका जवणी चेडो आनी चेडूं जल्मांत आयलें. आनीक 4 वर्सां उपरांत म्हाका आनीक एक भुरगो जल्मलो. ते उपरांत अजून 4 वर्सां उपरांत म्हाका आनीक एक बाबा जालो. मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका 4 भुरगीं फावो जालीं. काळजांतान हांव मानिवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी बेगीनूच सांताचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. हो फावोर परगट करूंक वेळ केलो देखून माफी मागता. मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे जेन्ना दोतोरान सांगलेले भुरगें जावचें ना म्हणून 4 भुरग्यांची देणी तांणी अणभवली, कित्याक भावार्थान मजबूत आसली. आयज तूं आनी हांव आमी सगळीं भावार्थान ह्या दोंगरांत आयिल्लीं आसात. आमची इतेसांवां, आमची मागणी, आमची दुयेंसां घेवन ही सगळीं पाद्राग्नाच्या मुजतीन बापाच्या हातान घालतना आमचो भावार्थ जागोवया, कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. तुका घोटाई जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका पेकोवणी जाय, तुजो भावार्थ जागोय आनी तुज्या भावार्थांतल्यान तुका तारण झिरूल मेळटलें. म्हणटूच ही आमची सगळीं इतिहासांवां आमच्या जाणट्यांचोय उगडास करून, आमकां मागूंक लायलोल्यांचोय उगडास करून ही सगळीं इतिहासां एकठांय करून आमी पाद्राग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. गोठ्ठा ताणें दिमेर पडची, दुसरी उबी रावची. आमी नोवेनाची मागणी आतां सुरू करता. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. तुमच्या जाणट्यांचो दुयेंतांचोय उगडास करात. तुमकां मागोवंक लायलोल्यांचोय उगडास करात.
एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे आमी सगळीं बराबर हे मागणे म्हणुया. उगडीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. उबी रावया. हांव मागता 8च्या मिसाक आयलेल्या लोकां लागीं मातशे भायल्यानूच रावची. हो लोक ह्या मिसाचो भायर सरतूच तुमी भितर येवची म्हणून आमची कालती मागणी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सभे आसूं. सोर परवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार 8चो लोक मातशे भायल्यानूच रावचो. 8 आयलोल्या मिसाकच्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावचो. हो लोक पयलो भायर सरून दी. अरे तू आहे का?